दर्या देगावेले क्लब फोडपाक हप्ता वसुलीचे गँग वावुरता। राजकारण्याच्या आशीर्वादान सगळें चल्लां म्हूण कळंगुटेचो आदलो आमदार आग्नेलान आरोप केला। फाटले 2-3 म्हयन्यांत 3 क्लब फोडल्यात। पुलीस मात त्या केसीक वेगळेंच मॉडर्न दिवन केसी पॉक करपाक सोदतात। सोमारा बागाचो मांबोस क्लब फोडलो, ताचेर आग्नेल उलयलो। ह्यो सगळ्यो गजाली बीजेपीचे आमदार आसात त्याच मतदारसंघांनी घडटात म्हूण आग्नेल दुबाव घेता। सोमारा सकाळी 3 जाणांनी मेळून मांबोस पब फोडलो, मात पुलीस म्हणटात थंय खंय एकलोच आशिल्लो। ती खंय सोरो पिवन तोडफोड केल्ल्याची केस। काँग्रेसीक हे पटना। क्लब फोडपाक हप्ता वसुलींचे गँग पद्धतशीर वावुरता म्हूण कळंगुटचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीस उलयला। Yesterday, all the establishments of a nightclub in Baga got vandalized. Somebody just came with a sledgehammer and broke down everything, all the windows and the glasses, everything, all on the street. Before that, another club in Nerul was vandalized. 1 year before that, on New Year's Eve, another club, a gunman came, stormed the place, broke down everything. Now in yesterday's case, the police are trying to make it look like it is an act of one drunken man. But the locals who caught this person have seen 2 other men with him. It must be extortion racket. And extortion is normally protected by the political class. So some in politics must be getting haftas from them. ह्यो सगळ्यो गजाली खंय बीजेपीचे आमदार आशिल्ले मतदारसंघांनीच चल्ल्यात। पुलीस अशेंच रावंक लागले जाल्यार पुलीस स्टेशनार मोर्चो व्हरपाची भाशा काँग्रेस उलयता। Because incidentally, all these cases have taken place in the constituencies represented by BJP MLAs or ministers. We are warning the government because we cannot tolerate this. Every day there is a theft. Every day. You open the newspapers on any given day. And what is alarming is it is happening in broad daylight. We have got so many PSIs and so many constables in Kalamata. I don't know what they are doing besides collecting the haftas. Police station morcha bhi hote. Let us see with this. I am Hindur Pada Japoita, and if we are not satisfied with the investigation, we will definitely do it. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। तिळारीचे धरणग्रस्त दोडा मार्गार WRD खात्याचे असिस्टंट इंजिनियराचे कचेरे मुखार उपासाक बसल्यात। ह्या लोकांची तिळारी धरण बांदतना साळांत पुनर्वसणूक केल्ली, मात तांची पुनर्वसणूक केल्ल्या वाठारांत जोड रस्तोच ना। तांच्या घरांक अजून नंबर दिल्ले ना। प्रस्न तडीक लागा मेरेन उपासाक बशिल्ले उठचे ना म्हूण धरणग्रस्त बसून रावल्यात। तिळारी धरण बांदतना सरकारान ह्या लोकांची तिळारी सावन साळांत पुनर्वसणूक केल्ली। साळांत सुमार 128 घरां आसात, मात तातूंतल्या कितल्याशाच घरांक अजुनूय नंबर दिल्लो ना। 1/14चो उतारो सुद्दां दिल्लो ना। रस्तोय ना। वेंचणुकेक फुडारी फक्त वापरून घेतात, मात मागीर कोणूच वासपूस करिना म्हूण धरणग्रस्त बोळ मारतात। बाहेर पडण्यासाठी मुख्य रस्त्याला जोड रस्ता अजून दिलेला नाही। पुनर्वसणूक जवळजवळ 15 वर्ष झालेले आहेत। त्यानंतर आपल्याला घर नंबर नसल्यामुळे आम्हाला शासनाच्या विविध ज्या सवलती आहेत त्यांचा आम्हाला लाभ मिळत नाही। त्यानंतर आमची तिसरी महत्त्वाची, आम्हाला माननीय कलेक्टर साहेबांनी उत्तर गोवा यांनी बहुउद्देशीय दाखले दिलेले होते, पण आमच्या बऱ्याच जवळजवळ 40 ते 50 घरांना अजून ते दाखले मिळाले नसल्यामुळे त्यांनी या सवलतींचा काही लाभ घेता येत नाही। शासनाने जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य करत नाही शासन, विशेष करून इरिगेशन डिपार्टमेंट, तोपर्यंत आम्ही बेमुदत उपोषण आमचे माजी सैनिक रामदास लक्ष्मण गवस यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही असेच चालू ठेवणार। मग काय होऊ दे। इलेक्शन असला की आमचे राजकारणी सगळ्या पक्षाचे एक असे हे म्हणा सगळे येतच आमचा वापर करता सोडून देतात। वोटिंग पुरती फक्त आम्ही हांकां वय त्यांना पंचायतीत आम्ही वयता तेन्ना पंचायत सांगता तुमचे व्हेरिफिकेशन डिपार्टमेंटचे काम आहा, तुमचे न्हय ते तुम्ही व्हेरिफिकेशन डिपार्टमेंट तुमचे काम करते। व्हेरिफिकेशन डिपार्टमेंट कडे पावल्याच्या नंतर ते बिचेले वचत म्हणतात। व्हिडिओ कडे गेले तर व्हेरिफिकेशन डिपार्टमेंट, आणि खंय गेले तर व्हेरिफिकेशन डिपार्टमेंट, आखरी कोणूच काम करूंक मागाना ते। प्रुडंटा खातीर उदय परब। मोडकय पारंपरिक कातोर खाजनाच्या बांदाक खावटे पडून थंयची शेत जमीन आनी बांयो पेड्ड्यार जाल्यात। नुस्तें मारपाक खाजनात खारें उदक भरून शेतां वाट लायतात म्हूण करंजाळचे 10 जाण बेजार जाले। कागाळ करूनय अधिकारी कांयच करिनात। खाजना लागसारच्या घरांक खंय वेरो गेल्यात। लोकांनी मामलेदाराकय सांगून पळयलें। नुस्तेकारांची भर घालपाक शेतां काबार करपाक उठल्यात म्हूण पारंपरेचो लोक बोवाळ मारतात। मडकय पारंपरिक कातोर खाजनाच्या वाठारांत नुस्तें पोसपाच्या धंद्याक लागून गांवच्या शेतकारांक आनी थंयचीं घरां आनी बांयो काबार जावंक लागल्यात। बांद फुटून शेतां काबार जाल्यात, घरांक वेरो वतात, भरतेचेर वण्टी फुकतात आनी बांयचें उदकूय पेड्ड्यार जाता।
देखून लोक चाळवल्यात. हांगा अननेसेसरी उदक भरून रावल्ल्या कारणान आमचे सगळे गांवच्यो बांयो पिड्यार जाता. तेन्ना हे खावटे पडले आनी हांगा जेन्ना उक्ते जाले सगळे तेन्ना आमची ही जी धड आसा ती कोसळपाक लागली. हांगा कांय टॉयलेट आसा जे लोक आमचे गांवचे वापरता. आतां सरकार व्हडले व्हडले टॉयलेट बांदपाची स्वप्नां आमकां सांगता, पण एक्झिस्टींग टॉयलेट हांगा कोसळपाचे हेजेर पावले. आनी हे शेत जर अशेंच भरून उरले न्ही, आतां थोडी ह्यो ज्यो धड आसा धडेक थोडी घरां आसात ती सुद्दां फाल्यां सकाळी कॉलॅप्स जातली. इतले बेगीन करून घे, कितें करपाचें आहा पळय तें. तुमचे धडेर आसा घर अशें? हय खावटे पडले ह्याचे पाणी जाता. आमी ह्याचे त्रास काडटा इतले खरे, आमकां उदकाचे पयलीं त्रास. सरकाराक खंय लोकांचें कांयच पडिल्लें ना. मामलेदार आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती जाग्यार घालची म्हणून थळावे मागतात. आमी जेन्ना लेटर दिल्ले तेजे आमकां रिप्लाय सुद्दां मेळना. गव्हर्मेंटाच्या खाजन एक्टान हेंवूय आसा 2012 खाजन एक्टान की सपोज कोणी जर तशी कंप्लेन दिली जाल्यार त्या मनशाक रिवॉर्ड मेळटा. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांगा जायना. आतां आमी ऑफिशियल लेटर सुद्दां आमच्या गांवाच्या वतीन दिल्ले तरी हेजेर कांय एक्शन जावना. खाजनांतलीं शेतां, घरां आनी बांयो खाऱ्या उदकान काबार जातात म्हूण डोंगरेर आनी धुळापी उपरांत आतां मडकय सावन हो प्रुडंटाचो तिसरो रिपोर्ट. नुस्त्याक लागून मानस तुमोवन खाजनांतलें पीक बुडोवपाचे प्रकार मोठ्या प्रमाणांत तिसवाडी, फोंड्या वाठारांत जावंक लागल्यात. मात लोकांनी बोवाळ मारले शिवाय मामलेदारूय लक्ष घालिना आनी WRDकूय पडून गेलांशें दिसना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊ एक विराम.